ल्हान राज्यामध्ये गोंयाक नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशन पुरस्कार फावो जाला अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली। गोंयच्या वीज यंत्रणेक अपग्रेड करून वीज पुरवण व्यवस्थीत करपा खातीर वीज खात्यान वीज खात्याची उपकेंद्रां, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन तशेंच हेर साधन सुविधा सारखे करपाचें काम सुरू केलां अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली। जे डिपार्टमेंटात काम केलें ते वाखाणण्यासारखें नक्कीच आसा अशें म्हाका दिसता आनी ताका सगळ्यांत पयलीं हांव सगळे जे चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल एक्झिक्युटीव इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर आनी ताजे सकयल अप टू लायनमॅन पर्यंत तांचें अभिनंदन करता अलॉंग विथ सेक्रेटरी। कालचो जो एवॉर्ड आमी घेतला तो म्हजे बरोबर गोंयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी आनी हांवें स्वता वचून हो एवॉर्ड थंय घेतलो कारण फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री गोंयांत पावर डिपार्टमेंटान हो एवॉर्ड सर्वसामान्य मनशाक जो त्रास जाता म्हळ्यार तशी लायट वता हाजोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा खातीर प्रत्येक गांवांत ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा, ज्या कडेन सबस्टेशन आसा थंय आमी मिटर बसोवपाचें ठरयलां। थोडे मिटर बसयलेय बी आनी त्या गांवांत चोरी कितली जाता तेही आमकां इतल्यान कळटलें। दोनूय गोश्टी आमकां कळटलें। लोकांक योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें। आनी दुसरें जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता, कंज्युमर बिलींग येता आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेजीक आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा। हाजें श्रेय हांव परत म्हज्या इंजिनियरांक दिता। हो एवॉर्ड मेळिल्ल्या कारणान आमकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या आनी ही स्फूर्ती घेवन फुडें जी वीज निर्मिती करपा खातीर आमचो पावर डिपार्टमेंट वेगळे तरेन प्रयत्न करतलो आनी जो कितें कन्जर्वेशन आनी एफिशियन्सी खातीर वाडोवपाक जाय ते सगळे पयशे आमी मोडटले